कळंगूट दर्यादेगेर बेकायदेशीर स्कुबा डायव्हिंग आणि वॉटर स्पोर्ट्स व्यवसाय चालू आशिल्ल्याचें कळटा। कायदेशीर परवानगी नासतना हे वेवसायक वेवसाय करतात खंय। तशेंच ह्या उदका खेळा खातीर पर्यटकांक कडसून चड पयशे उखलतात। इतलेंच न्हय जाल्यार हे वेवसायिक फुटपाथीचेर कोयर लेगीत उडयतात। हाका लागून कळंगूट दर्यादेगेचें नांव पिड्ड्यार जावपाक लागलां। देखून कळंगूट पंचायतीन हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमचे वॉटर स्पोर्ट हा कालंगूट बीचार आणि हिंगा कालंगूट बीचाचेर ऑफिसा प्लस हिंगासर बी ऑफिस आहा पळय इल्लीगल चलता। इन वन ट्रेडिंग दे आर ऑपरेटिंग विथ थ्री ऑफिसेस ओवर हियर, मतलब तीन शॉपां चलयतात विथ इन दिस एरिया। एंड दिस इज द बोर्ड, हे बोर्ड पळय घातला पळय आनी रेट पळय हिंगा 2500 विथ कॉम्बो दिता ते, आनी आमची रेट आनी 1800 रुपया आणि ही 1000 रुपया हिंगाचो रेटूच ना कालंगूट बीचाचेर। हे त्यांच्यानी छापला आणि ना नंबर ना काय ना आणि बस स्कुबा म्हणून बरयला आणि वॉटर स्पोर्ट म्हणून बरयला थिंगासर। आणि हे आता कोणाक घालता ते आमकां अजून पासून खबर ना। हे कालंगूट घालता वो वास्को घालता वो मालवण दिता आउट ऑफ स्टेट, ते पासून बिझनेस खबर ना। पर पर्सन ऍक्च्युअली 2500 घेता ते, ओके। बट हे एक्सेस घेता कस्टमर कडल्यान, ते डायव्हिंग सूट हा म्हणटा आणि एक्स्ट्रा राउंडाचे एक्स्ट्रा पयशे घेता ते। कित्याक थिंगासरले राउंड आणि कम्पेअर्ड टू दीस राउंड इज टोटली डिफरंट। थिंगासर आम्ही लॉंग राउंड दिता, थिंगा ते शॉर्ट राउंड दिवन एक्स्ट्रा कस्टमरला पयशे घेता। टुरिस्ट हांगा येता तेन्ना टाटूवाले येता, हे स्कुबावाले येता आणि हो बिझनेस तो सकयल काउंटर दिला टुरिजमान तेंकां आमच्या टॅक्स वॉटर स्पोर्ट भावांक, बट हो बिझनेस थंय वचना। तो बिझनेस डेसन भावान सांगला थंय वास्को वयता, केरी वयता, इवन मालवण वयता। जो कस्टमर पळय मालवण वयता पळय तेंकां कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन मेळना, ते टायर्ड जाता थंय, तेंकां फटयले गेले वयता। आनी इवन तेणी सांगला पळय तशें की बाबा तेंकां 1000 रुपया तेंचो रिपोर्ट आसता आणि हांवें तेंकां फाटल्या दिसांनी तेंचे कडसून इन्क्वायरी घेतलेली। 5 रायड दितात, ते रायड्स ओनर आसता पळय तेंकां पर रायड 50 रुपया दिता आनी होचेसून हांगासून होते व्हरतानी फटयता। आनी आमचे पळय आसा पळय जे रायड्स आसता पळय जेन्युअन आसा, आमी पयस व्हरता, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन दिता। ते रायड्सांनी जे मालवण बिझनेस वयता पळय आमचो, तेचेर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन जायना आनी चिटींग बिझनेस खंय जाता। म्हणून हांव मागता आमचो जो बरो काम करता जोझफ सिक्वेरा, इज नोन एज अ किंग ऑफ कालंगूट पंचायत, आनी आमचो सरपंच तो आनी बरें काम करता, डायनेमीक आसा तो, एनर्जेटीक आहा। आनी हांव मागता तेजे ज्यो इनलिगलिटीज जाता पळय तेजेर तो एक्शन घेतो।